कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोस्तलाच्या इराद्यां बसत आनी पाप सैबान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या इराद्यां बसत हेंसर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पसत ये जेजूच्या बो पवित्र काळजा, ये जेजूच्या देव काळजा, तुझे राज देव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्या आनी बऱ्या करण्या लागून आसची. सर पथकांची शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी वता. सोम्यान जेजू तुझ्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पाप सैबाक जातूं ताका उजवाड गटायानी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता, व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळ्ळय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे शब्द म्हज्या इच्छा दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडा मना म्हज्या पथकांच्या परीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पथकां म्हजी पथक्याची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्या. तुजे उपादेश सांबाळूं, म्हजे कायदे पाळूं, म्हज्या पथक्याची काकूत कर. म्हाका पथक्या बक्षी. भवार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवतेंत एक जण, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय. तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय. ह्या भवार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. भरोसेचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पथकांचें बुकसाणें आनी ह्या जिणे उपरांत सस्नीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकूळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या भरोशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तुंपरास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हजे देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुंपरास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताळ करिना म्हूण आनी पथकांचे समय सुकयतली म्हूण तीर निचेव करता. आमेन. मरियेक समर्पण. म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळो तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळो कांयच दवर नासतना देखून ये मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका. तुजी सास आनी वस्त म्हणल्यार बरी. सोमेच्या बुड्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळ ज्या कुशीचें जिजो. भगेन मरिये देवाची मे आमो उपयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले सोम्याची साकर तुज्या सप्त्या प्रमाणे म्हजे तें जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळ ज्या कुशीचें जिजो. भगेन मरिये देवाची मे आमो उपयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या
मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळच्या खुशीचे जेजो. भगेन मरिये देवाची माय आमो ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोवचोवचे खातीर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां सदां सर्वत आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तपेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दी आमेन. सतमंतां देवाक सरपदुदारा बाप्पा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यारे गर्भी समवलो अंकुर मरियेतां जल्मालो पोंस पिलाताका ताणें सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला तें तो जिव्यांची मेल्ल्यांची मुसुबी करून घेतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भुगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळच्या खुशीचे जेजो. भगेन मरिये देवाची माय आमो ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळच्या खुशीचे जेजो. भगेन मरिये देवाची माय आमो ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळच्या खुशीचे जेजो. भगेन मरिये देवाची माय आमो ओपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसो आतां सदां सर्वत आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजू जोर्दानान स्नान घेता. आमच्या उपास सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडये आमेन. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडये आमेन. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडये आमेन. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडये आमेन. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडये आमेन. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडये आमेन. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडये आमेन. नमान मरे कृपे मुले सुमी तुझे संगता श्रेमी भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर
कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपे मल्ले सुमी तुझे संगता श्रमी तर तू सुदेवन स्नेवी पाव तुझे गुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पपियांक ते विनाती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपे मल्ले सुमी तुझे संगता श्रमी तर तू सुदेवन स्नेवी पाव तुझे गुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पपियांक ते विनाती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता सदा सर्वता आमेन. ए मुझ्या जेसु आमची पत्काम कामुशी एम कोणाच्या उजानले आमका निवा समेसत म्या सडकन तुझ्या काकुळतीच्या गरजसल्यान सरगारून पावय. दुसरो मिस्तेर जेजू काना शरांतल्या लग्नांत आपली महिमा प्रगटता. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तसे संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास जम कधी आणि आम्ही आमचे शिकलेल्या मुशिता तशी आमची पत्कां बगोस आणि आमकां ताणलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव आणि सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव सदैव फळ ज्या खुशीचे जिजो. भगवान मरिये देवाचे मे अमोप्यां गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. ए मुझ्या मुझ्या जेसू जेसू आमची पत्काम काम बक्षी एम कोणाच्या उजानले तू आमका निवास समे सत्म्या सडकन तुझ्या काकुळतीच्या दी गरजसल्यान सरकारून फावय. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचे सर्गींचे रास परगडता आणि पत्की जिणी बदलूंक उलो दिता. आमच्या उपास सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुझी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पत्कां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपे मल्ले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तू सदैव आणि सदैवी पाव तुझ्या कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पपियांक ते विनाती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे मल्ले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तू सदैव आणि सदैवी पाव तुझ्या कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पपियांक ते विनाती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे मल्ले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तू सदैव आणि सदैवी पाव तुझ्या कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पपियांक ते विनाती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे मल्ले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तू सदैव आणि सदैवी पाव तुझ्या कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पपियांक ते विनाती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे मल्ले सुमी तुझे संगता श्रामी तर तू सदैव आणि सदैवी पाव तुझ्या कुशीचे जिजो. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पपियांक ते विनाती
विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तुझ देवन स्नेमी पाव तुझ्या गोष्टी चेंजेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तुझ देवन स्नेमी पाव तुझ्या गोष्टी चेंजेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तुझ देवन स्नेमी पाव तुझ्या गोष्टी चेंजेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तुझ देवन स्नेमी पाव तुझ्या गोष्टी चेंजेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तुझ देवन स्नेमी पाव तुझ्या गोष्टी चेंजेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा आणि सर्वथा आमेन. ए ये मुझे मुझे जिसो जिसो आमचे पदकाम का मुक्सी एम कडच्या उजांतले आमका निवार समेत सत्म्या सडकन तुझ्या काकोटीच्या गरज असल्या सरगारन पावय. सौतो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वता रूपांतर जाता. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तसे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास चमकदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया मितर तूं सदैव सदैव फळ ज्या कुशीचे जेजू. बगेन मरे देवाचमे अमावप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या तसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वथा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां मुक्ती एम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेत सत्म्या सडकन तुझ्या काकोटीच्या दी गरज असल्या सरगारन पावय. पांचवो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र येवकरिस्त घडता. आमच्या उपास सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तूं सुदेवन देवी पाव तुझ्या गोष्टीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तूं सुदेवन देवी पाव तुझ्या गोष्टीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामी तर तूं सुदेवन
नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. नमान मरे कृपे मुले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. नमान मरे कृपे मुले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. नमान मरे कृपे मुले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. नमान मरे कृपे मुले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. नमान मरे कृपे मुले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. नमान मरे कृपे मुले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. नमान मरे कृपे मुले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन नेमी पाव तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्यांक खाते विनातिकार आता आणि आमच्या मनाच्या गळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या तुझा दे तुझा आता सदा सर्वता आमेन. ए मोच्या जेजू आमचे पातका आमकां बोगसी एम कोंडाच्या उजाले आमकां निवार समे सत्र्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिकच असल्या सरकार पाय. नमारण्ये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जीवा अमृताने भरोशा तुका आम्ही उलो मारता. आम्ही परदेशेवेची बाळका ह्या दुकानच्या कोणात असता हस्कार उस्कार सोडून आम्ही तुका रुदान करता. तर तू आमचे शकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडते आणि ह्या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव फळ जिजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवार मरिये भाग्यवंती देवाच्या माये आम्हा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्या आमच्या खातीर. सुंदर सुमिया तुझे मंदिर. या सुंदर मंदिरात आयल्या मागोन तुझे समोर भेटून तुका बलिदान जमल्या एका मनान. तुका तानेल्या तुका भुकेल्या वस्तूच्या रक्तामासान. बहु सुंदर सुमिया तुझे मंदिर. या सुंदर मंदिरात आयल्या मागोक तुझे समोर. मोगान भावान आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. नोवेनाच्या ह्या 6व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक भक्तिकांक सांजुदुता देवाच्या भक्तिकांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज आमचे संगी एमिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो नियाल दिवंक आनी तशेंच
आराधनाद्वारे देवाक लागीं सरोंक मागोंक आमकां कुमो करूंक आमचे संगी आसात मनादी बाप एडवीन कोरेया गांवांत ते बोंदेल पिरगजीचे प्रस्तुत मी आपदाव पिरगजीचे विगार जावन ते सेवा दिवन आसात म्हजे सांगाती याजक निरकान पिरगजेंती विगार जावन सेवा दिल्ल्यात आनी आतां प्रस्तुत मी आपदाव पिरगजेंत विगार जावन सेवा दिवन आसात हांवें तांचे लागीं विचारल्या वेळार मोगान ओपोवन आज हांगासर आयल्यात ते आमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर ते मागतले तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन बाब एडवीन कोरया तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा एक जोरान तळयो दिवन पाद्रपाक आमी स्वागत करया मोगाचेनो ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या प्रिय आसात अर्गां जावन मीस भेटयतात आयरीन डिसोजा सुरतगल सियाना आनी शारोन पक्षिगेरे प्रीती वास आनी कुटाम नागोरी आल्बर्ट मिनेजस वेलंकणी वाडो प्रत्येक तेसावां बसोन मीस भेटयता मेबल सिक्वेरा नित्यादार वाडो राहुल जेक सिक्वेरा आनी सुडाल उलोवच्या बसोन देवादीन जॉन कुटीनाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता ॲग्नेस कुटीनो पवित्र कालचा वाडो देवादीन डॉल्पी कुटीनोच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयता थॉमस कुटीन आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो कुटुंबाच्या आल्मा बसोन मीस भेटयता प्रीती वास आनी कुटाम नागोरी ह्या सर तेसावां संगी आमची तेसावां मागणी आमच्या पात्रोन सांता मारिपा सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून विशेष जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया आज आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसा युवसाना खातीर मागता हांव मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आमच्या मोगाच्या युवसाना स्वामी उडास काडया तांच्या बऱ्या शिकपा खातीर कामा खातीर तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर तांची जिवीत नंदन जावच्या खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसल्या आमच्या सर युवसाना खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी विशेष तरान आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो येदळस आमकां दिळसिल्ल्या प्रमाणे साजूद ता देवाक मान करून 6व्या दिसा आमी आसा साजूद ता देवाच्या परबेक आमी तयार करून आसा ह्या संता मुखांत्र आमकां जायते बेसांवां आमकां लाभल्यान ताका अर्गां दिवंक आनी तशेंच ताची मजत मागूंक आमी सर्व हांगासर जमल्या आयची देवस्तुती मागणे आमच्या जिविताचो उस्वास म्हणलो संदेश आमकां दिता आज आमी प्रत्येक रितीन सर्व युवजनां बसत आमी मागता आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व युवजनांचो ह्या वेळार आमी उडास काडया आमकां कळीत आसच्या सर्व युवजनां बसत प्रत्येक रितीन आज आमी मागया मागणे आमच्या जिविताचें बळादीक हातेर जावचें बसत संगदास मागण्याद्वारे आमच्या देवा आमच्या रचणारांतय आमी एक जाता आनी ह्या मागण्याद्वारे देवाची कृपा आमच्या जिविताक जोडून घेवंक आनी आमचें जिवीत आशिर्वादान भरूंक आमकां साध्य जाता देखून आमी सदांच आमच्या संतां बरी आमच्या मोरये माये बरी आमी सदांच मागण्याद्वारे आमच्या देवा लागीं एकवटूंक गरजेची कृपा ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया सुमयेचें बलिदान फावो ते प्रमाणे भेटोवच्याक आदारिल्ल्या सूर पातकांची दूख धरया संगता आमी म्हणया हांव बाकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची बातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन.
सोमियांका कृत कर, सोमियांका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, सोमियांका कृत कर, सोमियांका कृत कर. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूद देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. अशें अख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलून पिलिपी घरांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, सोम्या ते सदांच तुमी संतोश पावा. परतें हांव सांगता, संतोश पावा. तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत करा. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच कंतुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनाक देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जणवायन आटापुग्नाचो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे जतनेन भरल्या. नितिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विधे काळजांच्यान असली स्तुती सोपता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा. दासऱ्यांचे किन्नरे ताका संगीत करा. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतर करेन्स करे. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय निती सो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे जतनेन भरल्या. Alleluia, 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 alleluia. उत्तर तुझे सोमिया
हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवे आसूं. सालुका फरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक फावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जातस सिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोमया जुवान आपल्या सिसांक शिकयल्ले बरे, तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येव, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचे सुकल्ल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता तशें आमचें बातकां बक्षी आमकां थाळणेन व्हरी नाका. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदल्या एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया, आनी तो मोदें ह्या इश्टा सशीन वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयनार आसलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला, ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया तो ताचो इश्ट भितर धांवन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक केळ घाल जाल्या, म्हजें भुरगें म्हज्या पासलेंत न्हिदल्यान, आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टगते पासत उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विसारले खातीरपणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देवाचे उतर है. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता जेजू थंय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, हर एका आवय बापायची आशा जावन आसा आपणाच्या भुरग्याचें शिकाप बरें जावंक जाय, आपणाच्या भुरग्याचें जिवीत शगुणी बरी जावंक जाय आनी बरो फुडार ताका लाभोंक जाय आनी ताचें एक बरें कुटाम जावंक जाय. ही हर एका आवय बापायची आशा. आनी ह्या पासत एका आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक व्हड करता आसतना असलें एक चिंताप मोतीन दवरून तीं जियेतात आनी गरज असलें सगळें आपणाच्या भुरग्यांक दिवच्याक ते वावुरतात. दिसपडतो ग्रास तीं जोडटात आनी ह्या भुरग्यांक कितें जाय तें सगळें तीं फावो करतात. आनी असलीच एक आवय जावन आसली सामोनिका. तिणें आपल्या पुता आगोस्तिनाक ह्याच मोगान तिणें वाडयल्लें आनी आपणाचो पूत बऱ्या फुडाराक पावोंक जाय सांगतास क्रिस्ता संगे सदांच ताणें एक जावन रावूंक जाय ही तिची आशा आसली. पूण तिचो पूत आगोस्तीन तो युवा प्रायेक पावता आसतना तो वांकड्या वाटेक तो वेता, संवसारी कुशालायेक तो बोलता आनी ह्या संवसारी कुशालाये फाटल्यान वेता आसतना तो पवित्र सभेत तावन पयस सरता, क्रिस्ता तावन तो पयस सरता, मिसाच्या बलिदानाक ताणें हजर जावचें उणें जाता आनी अशें ताच्या आवयक सामोनिकाक एक वर्ती खंत जाता. आपणाचो पूत ही पवित्र सभा सांडून क्रिस्ताक सांडून पयस वेतलो गे आनी ह्या पासत कळमीत नासतना ती मागता आनी आपणाचो पूत फाटी येवंक जाय आनी ताणें क्रिस्ता सांगाता एक जावन रावूंक जाय म्हणून तिचें जायतें प्रयत्न ती करता. पूण कितलें ती मागता तितलें तो पातकांत पडटा आनी ताचें जिवीत खोटें जावन वेता. आनी ह्या वेळार ती एका
बेसायबा सशीन वेता आनीक आपणाचे कश्ट ह्या बेसायबा लागीं ते विचारता ती दुखाणी ती भरता आनीक आपूण इतलें मागता तरी आपणाचो पूत म्हाका फाटीं मेळूंक ना हांव कितें करूं म्हूण सांगून आपणाची खंत ह्या गवळी बापा लागीं ती विचारता आनी ह्या वेळार तो बेसायब तिका सांगता तुजें मागणें रावय नाका सदांनी तूं मागणें करून आसाय तेंच मागणें आनीकी तूं मुखार सून व्हर आनी जीं दुखां तुज्या पुता पासत तुवें वारयल्यांत ती केन्नाच निर्फळ जावचीं नात बगार ते एक दीस फळादीक जातले अशें म्हूण सांगून तिका बुजयता आनी तिका धाडटा आनी ह्या उतरांनी सामोनिकाक एक वर्तें धैर्य मेळटा आनी ती फाटीं येता तिचें मागणें ती मुखार सिता आनी हर एका दिसा खळनासतना आपणाच्या पुता आगोस्तिना पासत ती मागतात ताच्या परतवण्या पासत आनी सबार वर्सां जाल्या उपरांत थंयसर ताच्या जिवितांत सुखीदाड येता तो देदेस्पर जाता आपूण खंयसर वेता म्हूण सांगून ताका कळना आनी त्या पासत एका दिसा एका गार्डनांत बसून आपणाच्या इतल्याक दोळे दांपोवन थंयसर बसुल्ल्या वेळार ताका थंयसर एका ल्हान भुरग्याचो थाळो थंयसर आयकता ऊट आनी वास अशें म्हूण सांगून ताका सांगलो तो ताळो आयकत आसतना तो उडता आनी वेता आनी पवित्र पुस्तक तो थंयसर उक्तें करता आनी थंयसर ताका तो पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना मेळिल्लें उतर जावन आसा सा पावलाचे परतवणे आनी तें सगळें तें घडीत सा पावलांचे जिविताची परतवणी जावचें आपणाच्याच जिविताक तो सरी करता आनी अशें आपणाचें सगळें जिवीत नियाळून कशें सा पावलो जेजू खातीर आपणाचें सगळें जिवीत ताणें समर्पण केलें त्याच प्रमाणे थंयसर सा आगोस्तीन तो आपणाचें जिवीत समर्पण करता आनीक जेजू खातीर तो जियेता आनी त्या उपरांत तो केन्नाच फाटीं पळयना बगार क्रिस्ताक तो सदांच वेंगून रावता आनी ताचें जिवीत बरें जाता मात्र न्हय तो एक शिकोवणदार जाता देवाचें उतर भोव बऱ्या रितीन तो समजता आनीक द कन्फेशन्स म्हणल्यार बुकांत सर्व तें बरेंपण तो बरयता आनी आपणाच्या आवयक उल्लेख करून तो म्हणटा आज जर हांव कितें जावन आसा तें म्हज्या आवयच्या मागण्या वरवीं म्हाका मागण्याची आवय दिल्ले खातीर तुका हांव अर्गां दितां अशें म्हणून तो म्हणटा आनी ह्या मुखांत्र थंयसर मागण्याक आसचें बळ सकत ताच्या उतरांनी तो दाखयता मुखार भाव भयणीनो आमी हर एकली मागणें करता आनी आमी मागिल्ले परी आमकां मेळना जावंक पुरो पूण आमच्या हर एकल्याच्या मागणें केन्नाच तें निर्फळ जावन वचना बगार तें मागणें फळादीक जाता आज न्हय तर फाल्यां पूण हांवें चिंतिल्ल्या वाटेन न्हय बगार देवाच्या दृश्टेन तें फळादीक जाता देवाक आमच्या हर एकल्याचें जिवीत तें सारक्या रितीन कळीत आसा आयची घडी मात्र न्हय बगार आमचे फुडल्या सगळी घडी आमच्या देवाक ती कळीत आसा आनी त्या देखून आमच्या जिविताक कितें सगळें बरें आसा त्या मापान देव आमच्या जिवितांत आमकां फावो करता देखून आमच्या ह्या रसनारा लागीं आमी सदांच एक जावन आसूंक जाय आयच्या पयल्या वाचपांत सांग पावलो म्हणटा सुमया थंय सदांच तुमी संतोश पावा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा अशें म्हूण सांगून तो म्हणटा आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी खंती बेजारायेंत सांपडटा आमचें जिवीत जियेत आसतना सबार रितीच्यो खंती आमकां दोसतात सबार रितीने
आर्थीक अडचणी आमकां भोगता. ह्या दिसांनी समाज जाणां थाप येवनो, शेळ जावनो ह्या विविध रितीने कश्टोवन आसात. मारेकार पिडे वरवीं कश्टोवन आसात. एक कश्ट येता आसतना परत आनी एक कश्ट. एक हप्तो ताप एका भुरग्याक तर आनी एका हप्त्यान आनी एका भुरग्याक अशें म्हूण सांगून हर एका दिसा आमच्या जिवितांत कश्ट आसात. पूण सांत पावलो म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात, बगार उपकारी काळजान तुमची गरज देवाक तुमी कळीत करा. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या देवाक सक्कट संगते जाणां आसा तरी आमी परत आनी परत मागूंक जाय म्हणून तो आशेता. आमी ताचे लागीं एक जावन जियोंक जाय म्हणून आशेता. देखून जेजून सांगलें तें उतरां, म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. हांव आनी बाप एकच जावन आसा. आनीक ह्या उतरां मुखांतर आमी सदांच आमच्या देवा लागीं एक जावन जियोवच्याक ताणें आमकां आपयलां. आयच्या सुवार्थेंत एक इश्ट ताच्या घरा आनी एकलो ताचो एकलो इश्ट आयला. देखून शेजारच्या घरा तो वेता आनीक थंयसर 3 उंडे उसने दी म्हणून मागता. पूण तो इतल्या निदेंत आसल्यार थंयसर परत आनी परत विचारतना तो थंयसर उठता आनीक जें कितें ताणें विचारलें तें थंयसर ताका दिता. आनीक ह्याच बरें जावन आसा आमच्या बापाचें काळीज. आमचो अपरिमीत मोग करता आसतना आमी परत आनी परत विचारता आसतना तो आमचे थंय विशेश मोग आमकां दाखयता आनी आमच्या जिविताक कितें गरज आसा तें सगळें आमकां फावो करता. सबार फावटी आमी मागणें करतना म्हणचें आसा, हांवें मागल्लें परी म्हाका मेळोंक ना. खंडीत जावन आमी मागल्ले परी आमकां मेळना. ह्या आमी मागणें करता आसतना आमची स्थिती बदलना. पूण त्या घडये गरजेचें धैर्य, त्या घडये गरजेचें समाधान आमकां मेळटा. एक आवय आपणाच्या भुरग्यांच्या शिकपा फाटल्यान आसतना ते भुरगे थंयसर अस्वस्थ जाल्ल्या वेळार, तेच्या जिवितांत जायत्यो अडचणी आयिल्ल्या वेळार ती थंयसर मस्त कंती बेजारान भरता. आनी देवाचें उतर वाचतना आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्लें तेंच उतर तिका वाचूंक मेळटा. हर एक तुमची गरज उपकारी काळजान देवाक कळीत करा, कसलो खंत हुस्को धरिनाकात. आनी ती उतरां वाचतना तिच्या जिवितांत आसले कश्ट थंयसर बदलनांत. बगार ती म्हणटा, त्या घडये म्हाका धैर्य मेळ्ळें, त्या घडये म्हाका बुजवण मेळ्ळी, त्या घडये म्हज्या मोतीक समाधान मेळ्ळें. आनी हेंच जावन आसा मागण्याचो प्रभाव आमच्या जिवितांत. देखून आमचो देव आमकां ताणें रचलां ह्या संवसारांत आनी थोडीं वर्सां ह्या संवसारांत जियोवचें भाग ताणें आमकां फावो केला. कितलीं वर्सां तें आमी कोणूच नेनाव. फाटल्या दिसांनी एक चली नंतर क्रॉसा लागीं थंयसर देवादीन जाली. खाजराक सगळी तयारी करून आसली, पूण अचानक ती मरण पावली. आमचें मरण ह्या जिविताचें अंत्य केदाळ येता तें आमकां कळीत ना, पूण आमकां आसले दीस आमी सदांच देवा सांगाता करसूंक जाय. कित्याक ह्या जिविता उपरांत आमी हर एकल्यानी त्याच देवा सांगाता सासनाक आमी हर एकल्यान जिवंक आसा. देखून हे संवसारी जिवीत दिल्ल्या देवाक रचणाराक सदांच मागण्या द्वारे आमी एकवट या. मोरयेचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार मोरयेन तिच्या जिवितांत हर एका घडये ह्या देवा लागीं संबंध जोडून ती जियेली. हर एका घडये कितेंच थंयसर जायते तिच्या जिवितांत कश्ट आयले, पूण केन्नाच ती भावार्थांत धंडळ्ळी ना. कित्याक देवा लागीं तिचो संबंध आसलो, तिचें जिवीत मागण्याचें जावन आसलें. तिचो कशें उस्वास आसा त्या प्रमाणे तिचें मागणें थंयसर आसलें. आनी त्या देखून तिच्या जिवितांत हर एका घडये त्या कुर्सा मुळी सयत आपणाच्या पुताक मरण मेळटा आसतना थंयसर रावचें धैर्य तिका लाभलें.
देखून आमी सदांच ह्या समोरयेचे संतां भक्तांची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवया आनी सदांच आमच्या देवाक आमच्या रचणाराक आमी मान करता आसतना आमी ताचे सांगाता जिवन ताच्या स्पिरितान दिसपट तें वाडूंक गरजेचो आदार ह्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. तुंगे बाबा उंडो गोवासो दातार सालसिंतलो फळ आमच्या वावरासो सवस आमचे आस भेटयता पुण्या वैना संगी दयेन स्वीकार कर मन मागता बापा तुझी भगी. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमचे नेक्या पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा भगवान धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी दुखां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. प्रेस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेश्वराय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेंची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तिराणी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाते संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तूं सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. तूं सगी तुका जय जय. तूं सगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस कुशेन कस्टमरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कोड तुमचे पस समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसत ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें बी येयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सुस्ने कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वार उरतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट परगटूया. जिसू मेलो जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत वंडो आनी सडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची खाकूद कर. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपिया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवा देईन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांचो मोगाच्या समी उडास कडिया. ह्या फिरगस कुटुंबांत हांव देवा देईन जाल्ल्या हर एकल्या समी उडास कडिया. ह्या पवित्र थळार सेवा दिवन देवा देईन जाल्ल्या त्या याजक भावांचो, धर्मीक भयणीचो आनी सर दानीचो, बऱ्या मनाच्या मनशांचो आमी उडास कडिया. तांचे आत्म्याक आमी शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खा मोरये देवाचे माये सांगाता. बगयो झुजे तिसोपती, बगयो दमदता, सांजूद देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर, सा आंतनी मारिया क्लॅरेटा बराबर ससनाच्या सुकानम गांवांत होदी अन्न सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारण पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्र आयकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक
सम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्रसभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवाय आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभल्ली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका आफवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. तुका जेसू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. जिविताचे काण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवन. तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुका जेसू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. दवर आमकां सदां तुज्या गोपान.
प्रार्थुया. भौमगाळ बापा भगवान जुजोद देवाच्या जैतेवन मरणा बस या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला हातून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी नाचे भाशेन मोरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, परा तुमकां सर भक्तिकांक ह्या पवित्र थळाक मोगाचो मानाचो येवकार मागता. आज नोवेनाचो 6वो दीस मिसाचें बलिदान आमी पेटयलें. देवाच्या उतरां स्वामी नियाळ केलो. फुडें आमी नोवेन आनी आराधनान वांटेली जाता. हांगासर येवन आईचें हें मिसाचें बलिदान पेटोवन देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दिवन आनी प्रत्येक जण आतां फुडें आराधन चलोवन वरच्या. मानादी बाप एडवीन कोरेया तांचो काळजांत हांव उपकार बावरता. तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जोरान एक ताळयो दिवन पाद्रा बसो उपकार आमी आठोवया. मोगाचेनो, फाल्यां नोवेनाचो 7वो दीस 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान, नोवेन आराधन, ताज्या उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. सोनवारा नोवेनाचो 8वो दीस 10:30 वरार मीस, नोवेन आराधन, भक्तिकांक जेवण आसतलें. आयतारा नोवेनाचो 9वो दीस आनी बेस्पाचो दीस. त्या दिसा सकाळीं मीस आसचें ना. आयतारा सांजेर एकच मीस 6 वरार. मिसा उपरांत नोवेन मोटवें आराधन आनी ताच्या उपरांत चेरेलाचो पुरशांव आसतलो. जूद देवाची इमाज घेवन आमी पुरशांव काडटले. 28 तारखेर 28 तारखेर सोमारा आमच्या पिरगजीचो वार्षिक उत्सव आनी त्या दिसा वार्षिक परब आमी संभ्रमता. आनी ह्या वरासी आमकां वज्रोत्सवाचें वरास. आनी त्या दिसा सकाळीं 8 वरार एक सादें मीस, ताजे उपरांत 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आमचे गवळी बाप भेटयतले. 9:30 वरार गवळी बापांक हांगासर आमी स्वागत करतले. ताजे उपरांत दान दिल्ल्या सदानींक मुर्दोमांक तशेंच बिरगजगरांक आमी मानाच्यो वात वांटतले. त्या देखून सर्वांनी वेळार येवन तुमकां दिवचो तो मान तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. पिर्जेंत दिल्ल्यांक महादानीक मिसाच्या बलिदाना वेळार गवळी बाप हांगासर वाती वांटतलो. उरिल्ल्यांक सगळ्यांक मिसा पयलें आमी वाती वांटतले. त्या देखून वेळार येवंक हांव तुमकां उलो दिता. जर तर कोणायकी मिसाची तेसावां दिवंक आसात, तशेंच ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर कितेंय बऱ्या मनाचें दान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरांत तुमी वेचें थंयसर दिवचें. आमचे फिरगजीचे स्टॉल उक्ते आसा. थंयसर गरजेभरचे संगत्यो, आत्मीक संगत्यो, बूक, कोंतां, बेंतिन्यो, बायबल, कांतारां बूक आनी इतर सर संगती आमच्या स्टॉलान मेळटात. सांजूद देवाचे इमाजी मेळटा. जर तर कोणायकी कितेंय घेवंक आसा जाल्यार आमच्या स्टॉलाक भेट दिवंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच डिवायन मेडिसीन, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक आनी इतर पिडेंक संबंदीत वखदां दफ्तरान मेळटात. असोय फायदो तुमी जोडयेत. मोगाचेनो, आज जेवणाक आमकां कुमोग केल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानादी बाप एडवीन कोरया तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. आज आमकां नॉन वेज जेवण वदकसून दिलां. पिलोमिना क्रास्त आनी कुटाम मुक्का, तशेंच राघू प्रशांत पिंटो आनी कुटाम बिजय. जर हांगासर आसात हे घडी उठून मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. वाद दिल्या पदरापानो तुमकांय देव बरें करून तुमचो उपकार आठयता. सर आमी दिंबेर पडया. मोगाचेनो, सांजूद देवाच्या मनाक नोवेन आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूता देवा
आमचे पासत्विनाती कर पात्र सांजुता देवा आमचे पासत्विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाव बहिणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघून जोडता देव सरकारादान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांज जोडता देवानी एर सांग भक्त प्रत्येक जाऊन मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया सोम्या जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या कारणे सोबत भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका आणि धर्मदत्त जोडता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागतीचो आम्ही उगडास करता बघेवन तो त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वखलाप लाभता आणि सुमेश मुनी देवाक मानवता जेजू आमच्या बावार्ता उदेशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हणून आम्ही सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आता आम्ही बघेवन जोडता देवाच्या विनवणेन तुझे मारिपात उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुझ्या दैवीक कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जाव महिमा मान आनी वखलाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदोस जावन आसलेल्या बघेवन जोडता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं खेरीज शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोव वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोणशेता पातेनीन आयलां. सर आमी एक घडी भर बसया मोगाचे न्हू सभा जणांनी आईचे दिसांक आसत ते सवान दान दिल्यान ही ते सवा वाचून सांगतना जर तर तुमचे ते सवा आसात तुमी मागा नाजाल्यार तुमच्या खालसा मनान जे कितें ते सवां घेवन आयच्या दिसा ह्या पवित्र थाळाक आयल्यात तुमचे अत्रेक तुमच्या काळजाची मागणी तुमचे दूख बेजाराय पिडा शिडा समस्ये सगळे पात्रोन सांता मारिपाक सांजूदता देवा मारिपाक सुमयाच्या पांयान ताळा ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमच्या पात्रोन सदांच्या विनोदनेन असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणल्यार आमचें बरोवसो मोगाचें न्हू तर त्या व्हडा पातयेनीन बावार्थान बरोवशा ह्या घडी आमची सर मागणी आमच्या पात्रोन सांताच्या मजतीन सुमयाच्या पांयान ताळा समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया. एकल्याक ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जावं करपा मेळच्या खातीर एकल्या बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर दोगांच्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचे करीत एकल्याच्या घरांत समाधान आसच्या खातीर एकल्याक भुरग्याचे देणे भाव जावचे खातीर एकल्याचो बालंतेर बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक कामाची विजा बेगीन सातां मेळच्या खातीर तेगा जाणांक बरी भलायकी भाव जावचे खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकोन वयच्या खातीर एकल्याक USA वर्किंग विजा मेळच्या खातीर एकल्याचें ऑपरेशन जालो हाताचें हाड बऱ्यान गूण जावच्या खातीर एकल्याक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावच्या खातीर एकल्याक MBA बरे मार्क्स काडून पास जावच्या खातीर एकल्याचे जाग्याचे रेकॉर्ड्स क्लियर जावन बेगीनच नांवार जावच्या खातीर एकल्याचे युरीन इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गूण जावच्या खातीर दोगां जाणांक रीण फारी करून करपा मेळच्या खातीर दोगां जाणांक आमाल पिवून येता सुडका मेळच्या खातीर एकल्याक युटरसांत आसले सिस्ट गूण जावच्या खातीर एकल्याचे कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याचे बेबिरान पयस जावच्या खातीर एकल्या कामाचो सांबाळ मेळच्या खातीर एकल्याक पाटीचे समस्या निवारण करपा मेळच्या खातीर एकल्याच्या घराचें काम बऱ्या रितीन जावच्या खातीर एकल्याचे PR प्रोसेस बेगीन जावच्या खातीर एकल्याच्या पांयाची दूख गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या मतीक समाधान भाव जावच्या खातीर आनी 10 जाणांनी
तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचे न्हू तांचे खातीर आमी मागतना एक आमचे भयण आशा सिल्विया दुबायंत वावर करनाच्या ताका आनी ताच्या न्हवऱ्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला कितेंय नेगेटीव एनर्जी वायट सगळं तांच्या जिवितांत प्रभाव घालून आसा भलायकी बिगडता आता परत आनी त्या देखून ह्या जोड्यान विशेष तरान आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या वेळा सांजूद देवाच्या मजतीन तांचे खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या जिवितांत सकट बरें जावचे खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला ह्या जोड्या खातीर ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया तशेंच आमच्या आनी एका भयणीन ताच्या आवय सिसिलिया खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आनी तिच्या सर्त सवां खातीर आयच्या दिसा ह्या नोवेना वेळार मागोवंक सांगला तांचे खातीर ह्या नोवेना वेळार आमी विशेष तरान मागया मोगाचें सभाजन हांगासर ह्या पवित्र थळाक दिसा मदें येतात मागोवंक सांगतात ह्या सकट भावनांचे त्या सवां जे कितें आसात ताच्या काळजा मनान कितें अत्रेक आसात हे सकट सोमयाच्या पांयां तळे ह्या घडये समर्पण दिवन तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें अरदान तुका सोमयान जेसं तुका सोमयान वंदन तुका सोमयान जेसं महिमा तुका सोमयान जेसं नमान तुका सोमयान जेसं होगळाव तुका सोमयान जेसं प्रणिपात तुका सोमयान जेसं स्तुती तुका सोमयान जेसं हालेलुया 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 मोगळा सोमयाचे जो आज हालेलुया 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 देवाच्या मजतीत तुझ्या पायांतळा समर्पण करी सकट मागणी हालेलुया या भक्तीच्या जीवनात ते गज जाणांगादी बरी भलायकी देंगादी विविध तऱ्हेच्या बंधपदांतल्यान ताका सुटका दी तुझ्या जीवनात सकट बरें कर बरी भलायकी मदीं समाजान संतोष बरी सैनिक बरें काम या भावनांक तूं भाव कर ताच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद ताच्या जीविताचेर आशीर्वाद ताच्या कामाचेर आशीर्वाद ताच्या जीवितान सकट बरें वेळच्या जावंक तुजी कृपा आशीर्वाद सांतुता देव या कुटुंबाचेर व्यक्तीचेर ओत ताच्या जिवितान निरंतर तुजो सांगात तुझ्या आशीर्वाद तांकां भरून तुजी मजत तुजी कृपा आणि त्यामध्ये पातून वंश देव सत्यवंत देव बळवंत देव म्हणजे ताच्या जिवितांत भोगोवंक ताका भाव कर सोमयांचे जो तुका जावं आराधना सोमयांचे जो तुका जावं नामान महिमा स्तुती बगळा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समीस्त मी दिंबी घाल्या मगाच्यानो म्हज्या मतीर काळो कादन म्हजो भावात दांडलो बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे ये वरच्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंड्यार जावन हांव तुका उलो मारता आशा आसतल्या बरोवस जे केरी तेणे तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदासन सुदासन वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचे न्हू ह्या पवित्र थळार वालच्या सर बरेपणा खातीर हांगासर येवच्या त्या भक्तीक आंगलापच्या कुरपे देण्या खातीर तांचे जिवितान घडच्या त्या आशिर्वादां खातीर आजापां अद्भुतां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां देवया तसो उपकार आमी आठोवया. सांजूद देवाच्या मजतीन सांजूद देव मारिपा जायतें बरेपण ह्या पवित्र थळार वाळता वाळून आसा मोगाचें न्हू ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया. एक आमचो भाव दोळ्यांक बरी दिश्ट भाव केल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचे हार्ट सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे स्पॉन्डायलिसीस गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याच्या हाताचे फळ सारकें जाल्ल्या पासून अर्गां दितात एकल्या बरें काम भाव केल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दितात एकल्याक अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ह्या सर अर्गांत सवां सारकी संगी आमची अर्गां मागणी सांजूद देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करून आमी अर्गां दिवया. हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजाक हांव
दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना मसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणे आनी पातकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा तुज्या मनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवाय आमी तुका समर्पण दिता. तुझे कुशी वयतर ते सर त्या सवां तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सम्या. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावते काम नासतना कोस्टोंच्या स तुज्या भुरग्यांचे काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सम्या. दयाळा बापा पावते जिणे सांगाती मेळा नासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबा जिवीत जियोवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा आमच्या तरणाट्यांचे तुजे आशिर्वाद दावर. तांकां बोळ भलायकी दी. तांचे जिविताचे तुजे आशिर्वाद दावर. तांकां एक बरो फुडार बरें जिवीत दी. तांचे शिका बरें शिकोवंक करपा. तांचो वावर दिसपतो बरें करूंक तांकां आदार सांगात निरंतर दिवन सकड वायटा विघ्न अवघडांतले गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या हर एका युवाक युवती तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा ह्या पवित्र थाळाचेर दान दिवच्या सकड दानीक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता. विविध थराचे दान जावं जेवणाक जावं ह्या पवित्र थाळेच्या बरेपणा खातीर तशेंच वार्षिक परबे वेळार कमो केल्ल्या हर एका दानीक तुज्या बेसांवांनी बऱ्या भलायकेन तांकां बर तांच्या जिवितांत आनी दिवच्या त्या बऱ्या मनाक सेवेक 100 वांट्यांनी प्रतिबळ लाभय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सम्या. सर्वेस्परा मिडल इस्टाचे तुजे आशिर्वाद व झुजाची मोडा निवराय शांती समाधान थंयसर राज जावं करपा दी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थने सम्या. मुरिये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणी काकुतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मागता. आमी पती सेवेची बाळकां या तुका कोणा नसता आस्ता रुस्तासून आमी तुका आरोधान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर पडटी आनी आपण देशा उपरांत तुजे उजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. हे दाळे मगळे तुलो बी उपकारी मरिये भगवंती देवाची मामोत्सव विनंती कर. क्रिस्त जापसोने आमच्या खातीर पिडेस्त भावंडांक त्रिएक देवाच्या मसतीक समर्पण करून ह्या घडये मागया आनी त्रिएक देवाक नमान करया. महिमा आमी दिवया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाईम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण व्हरून तुवें कुशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्टोंच्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांडली नितळ जावन पिडेशिरेंतली गुण जावन वेगीच तांणी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे. आमेन. सौम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया दयाळ सौम्या बावर्ताच्या बुजवणदारा तुजी मेद मेहनतलेली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिड्यान कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक
तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून देत एकामेका सुख समजणी आनी मनाभेद भयस करून एकामेका काळजान तावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दे आपल्या कश्टा वरवीं सुदारसून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्यान म्हूण वगून दे तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दे आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवून देत जो जे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेश्वर देव बाप तुमकां आशिर्वाद देव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसन आनी काकुळटीन वागो दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलो सोबत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमच्या संगता आसा तो तुमचे सवे रावण तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमचें राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे मदें तुमचें तें आसचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसूं आमेन. मोगाच्यानो दिंबेरे समीराविया मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता आराधनान आमी करसूं सो जावन आसा त्याच करून त्या जेजूक आमचे मदें ह्या घडी आमी स्वागत करिया. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागरनी नागी है करुणेय तोरलु नी बंदी है करुणा सागर नी नागी है करुणेय तोरलु नी बंदी है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे. महिमा दीप्तियुने नागी है आदित्य ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है आदित्य ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमना नमना
ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आमच्या सुमया जेजू सांगाता थोडो वेळ करसूंच्याक आमी हांगासर आसाव. जेजून सांगले देव उतरा येया म्हजे सशी समयस तुमी कस्ततेल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. जेजून बरादीक पुरीस वावयलो आनी आमचे बसत ह्या गुरसार मरून आमचो सोडवणदार जालो. तसो जेजू क्रिस्त आमचे सवे हांगासर खरोच हजर आसा उंड्या वायना रुपार. आमच्या सुमया सांगता थोडो वेळ करसीत आसतना ताची मजत आमच्या जिविताक आमी मागया. ताचे विणय आमी कांयच करूंक शकना. आमी हरी एकली अस्कस जावन आसाव, पूण सुमयाच्या कृपे वरवीं आमी सदांच बळवंत जाता. मोगाळा सुमया जेजू तुजे सांगता हो थोडो वेळ करसीत आसतना आमकां हरी एकल्याक तुज्या कृपेन तूं बरें, तुज्या सक्तेन तूं बरें. आमी सदांच तुजे खातीर जियोंक कशी वता. हो वेळ आमकां फळादीक तूं कर. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, मोगळां तुका सुमया जेजू, मोगळां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, आराधां तुका सुमया जेजू, आराधां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जय जेजू, जय तुका सुमया जेजू, वाखणी तुका सुमया जेजू, वाखणी तुका सुमया जेजू, नमस्कार तुका सुमया जेजू, नमस्कार तुका सुमया जेजू, प्रणिपा तुका सुमया जेजू, प्रणिपा तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी सर्व बसया. सुमया जेजूक थोडो वेळ आमी आराधन करया. आमचे जवाब आराधन तुका सुमया जेजू, 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 आराधन तुका सुमया जेजू.
जेजू बापाच्या सोबदां आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू सस्नीक जणवाये आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू देवाच्या पुता आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू मनशा पुता आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू दाविदाच्या पुता आराधन तुका सुम्या जेजू जेसू अब्राहमाच्या पुता आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू सुताऱ्याचो वावर केल्ल्या आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू मोरयेच्या पुता आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या सोडवून दरा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू इम्मानुएला आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू फांद्याच्या नेकेत्रा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू बापास शिणवेच्या वाटे आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या जिवा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या सता आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू बोऱ्या गवड्या आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू देवाचे शेळये आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू बोऱ्या मेसरे आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू बड्या आणि घालत्या काळजाच्या आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या समाधाना आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या सोडवून दरा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू जिनियेच्या कुवरा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या बावर्तच्या मस्तका आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू जिविताच्या उजवाडा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू सर्गेंच्या वंड्या आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू सासनिक जिनिये गुमाळच्या झरे आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या नीतिवानपणा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू आमच्या पवित्रपणा आराधन तुका सुम्या जेजू जेसू पवित्र सभेच्या मुल्यापत्रा आराधन तुका सुम्या जेजू जेसू इस्रायलाच्या कडपा आराधन तुका सुम्या जेजू जेसू मरणाचेर जैत वेल्ल्या आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू संसाराच्या सोडवून दरा आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू नीतीच्या आणि समाधानाच्या राया आराधन तुका सुम्या जेसू जेजू अदृश्य देवाच्या प्रतिरूपा आराधन तुका सुम्या जेसू तुमच्या सुम्या जेजूक आराधन करून आम्ही कविया गीत आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका म्हज्या बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना सुम्या जेजूक ह्या घडये आमी अर्घां दिवया दासण कोडकार जेजू लागीं आयिल्ले कुमोक मागून ते आयिल्ले आनी तांणी तांच्या जिवितांत बरेपण ते सोडतात खोडाची पिडा एक मारेकार पिडा ती जावन आसली समाजांत तांकां स्थान मान नातले आनी ह्या वेळार सर्व सामाजीक तिरस्कार तांकां आसल्या वेळार खंयसरी तांकां वचूंक जायनातल्या वेळार त्या बांदपासांत ते बुडोवन आसतना जेजू तेणें च्यान पासर जात आसतना हे 10 जण कोडकार जेजूक भेटतात आनी जेजूक भेटवून तांचो उपकार ते विसारतात आनी जेजू तांचे थंय बिरमोत पावता आनी तांकां हर एकल्याके तो गूण करता जेजून तांचे थंय केल्लो तो उपकार ते खरेंच तांच्या जिवितांत भोगतात पण तांचे पैकी एकलो मात्र फाटी येवन जेजूचो उपकार बावुरता
आनी जेजूचो तो उपकार बावुरता आसतना ताच्या जिवितांत जाल्लें सगळें बरेंपण तो नियाळटा. आपणा वरवीं आपणाच्या जिवितांत जेजून केल्ली महत्वक्रिया तो जाणा जाता. आज आमी आमच्या जिवितांत देवान जायते उपकार आमकां केल्यात. खडमीत नासतना आमच्या जिवितांत देवाचें आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यात. आमी जिवंत आसचेंच एक व्हड अजाप तें जावन आसा, कित्याक देवान आमकां स्वास दिल्ले बगार आमी कोणूच ह्या संवसारांत आसूंक सकना. पूण ह्या आमच्या देवाक ह्या घडये आमी अर्गां दिवया. ताणें केल्लें सर्व बरेंपण ह्या घडये आमी नियाळया. आमच्या सुम्या जेजूक काळज लावन आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब अर्गां तुका सुम्या जेजू, 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 ह्या घडये तुजें हजारपण तुवें आमकां लाभयल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, उड्या रुपार तुजें दर्शन आमकां तुवें दिल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां हर एकल्याक बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळिल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमचें हर एक मेट तुवें राखून सांबाळ व्हेल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, बरें कुटाम तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमच्या कुटुंबांत सर्व संद्यांक बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळिल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, भावां भयणीचो सांगात तुवें आमकां लाभयल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमी करचो हर एक वावर फळादीक तुवें केल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, बरे वावराडे तुवें आमकां लाभयल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, तांकां सर्व विघ्नान वरांतले तुवें राखून सांबाळ व्हेल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां वावर करची मनशां तुवें फावो केल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमी घरच्या कृशेक बरो प्रतिफळ तुवें लाभयल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमची सर्व योजना तुवें फळादीक केल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमच्या जिवितांत बरें चिंताप तुवें आमकां लाभयल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमची चिंतना तुवें नितळ सांबाळिल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, सांगाता वावर करचें बरें मोण तुवें आमकां दिल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक तुवें आमकां आदार लाभयल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, कश्टतल्यांक आदार दिवचें बरें मोण तुवें आमकां दिल्ले खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमचे उले आमी मेळोवया. हो फेस्ताचो संभ्रम आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, सांजुता वरवीं उक्ती अजाप आमचे जिणेंत केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू,
अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू देवान केल्ल्या सर उपकारांक ह्या घडये अर्गा देव म्हणून गावया गीत सर्व ताळयो पडतो देवाक तुका नांव वाडता येसोया वडवीक तुजी गाता तुका नांव वाडता येसोया वडवीक तुजी गाता तुझे नांव वाकणता तुजो मोगनी आळता तुका हसीता येतल्या तुझे नांव वाकणता तुजो मोगनी आळता तुका हसीता येतल्या तुका नांव वाडता येसोया वडवीक तुजी गाता सभी संसार तुवे रसलोय फुलां फळांनी नेटयलोय सभी संसार तुवे रसलोय फुलां फळांनी नेटयलोय विविध रसना मदलो मनशाक सोबालोय तुज्या सारक्या रूपीत केलोय विविध रसना मदलो मनशाक सोबालोय तुज्या सारक्यान रूपीत केलो तुका नांव वाडता येसोम्या वडवीक तुजी गाता तुका नांव वाडता येसोम्या वडवीक तुजी गाता म्हाका जीवित तुवें दिले बगळपुटां फावो केले म्हाका जीवित तुवें दिले बगळपुटां फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवं वागयले जीवन पावन केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवं वागयले जीवन पावन केले तुका नांव वाडता येसोया वडवीक तुजी गाता तुझे नांव वाकणता तुजो मोगनी आळता तुका हसीता येतल्या तुका नांव वाडता येसोया वडवीक तुजी गाता वडवीक तुजी गाता वडवीक तुजी गाता आमी सर्व आदी बिगल्या सुम्या जेजू थंय एक जावन जियेत आसतना ताची कृपा आमच्या जिविताक जोडूंक आमी सदांच नितळ जावची गरज आसा जेजून 8 भागेंत सांगिल्ले ते उतरां नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या सुम्या सांगता जियेत आसतना ताचो बळवंत हात आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय तर आमचें जिवीत नितळ सांबाळची ती गरज जेजून सांगिल्लीं उतरां आसात जें कितें भायर तावन येता तें मनशाक मेळयना बगार जें कितें भितर तावन भायर वता तें मनशाक मेळयता आमच्या काळजा मनांत
आसो तो राग तो मोसर ते हगे ते फारीकपण आमचे वायट उलोवणें आमचे वायट चिंतना हें सगळें आमकां तें मेळयता आनी आमी सदांच नितळ जावचे खातीर ताणें आमकां हो प्राजीत असो संस्कार घडोवन दवरला आमचें बातकी जिवीत सदांच वळखून घेवंक तो आशेता ह्या घडये आमच्या सर्व पातकांची आमी दूख धरया सबार पावटी आमच्या ह्या वायट जिविता वरवीं आमचो मोग करच्या देवाक आमी दुखयला ह्या खातीर ताचे बक्षणे आमी मागया आमचे जबाब बापा सोम्या जेजू आमकां बक्षी सोम्या जेजू आमकां बक्षी तुजे संगता वेळ करसूंक आमी सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमकां तुवें जायतो वेळ दिल्लोय पूण ह्या वेळाचो बरो प्रयोग करूंक आमी सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमकां तुवें मोगाळ वडिलां तुवें फावो केल्याय पूण तांची जतन करूंक तांचो मोग करूंक जायते फावटी आमी सुकल्या ह्या खातीर आमी बक्षणे मागता सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमच्या भाव भयणींक आमी बक्षूंक सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमचो वावर करूंक आमी सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमच्या अभ्यासाच्या जबाबदारेंत आमी सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमी हेरांक बरें करूंक सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमची चिंतना नितळ सांबाळूंक आमी सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमच्या जिबेन आमी वायट उलयल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी हेरांक कुमो करचो अवकाश आमकां आसल्यार आमी जायते फावटी करिनासतना रावुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी हेरांक बरें करूंक अवकाश आसतना आमी तटस्थ जाल्ले खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमकां वावर करूंक अवकाश मेळटा आसतना तो अवकाश आमी होगडावन घेतिल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमच्या पेसाच्या जबाबदारेंत आमी सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी जाग्याच्या समस्या नेमती आमी कसत आसतना आमचो थोडो जागो सोडून दिवंक आमी सुकुल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी आमच्या काळजा मनांत आमी जायते फावटी आमच्या सोम्या जेजूक दुखयल्ल्यो त्यो घडयो ह्या वेळार आमी उडासा काडया सोम्या जेजू लागचे बक्षणे आमी मागया ह्या वेळार आमी गीत गावया काकुळतीच्या बापा काकू तुझी दाखय पत्का आमची बगस जिवीत आमकां लाभय काकुळतीच्या बापा काकू तुझी दाखय पत्का आमची बगस जिवीत आमकां लाभय काकू तामची करये देवा अग
आमचेर पावपीर मती काकुळतीच्या बापा काकुळ तुझी दाखय पक्का आमची बगस जिवीत आमकां लाभय जिवीत आमकां लाभय जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वाचता तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पसत न्हय तुमच्या ख्यास्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेश्वर हांव तुमची दिशा बदलितलो आनी हांव तुमकां शिंपडायली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो उलयता तो सर्वेश्वर आमचो सर्वेश्वर देव आमच्या सर्व मागण्यांक खाण दिता आमच्या सर्व विनवण्यो आमच्या सोम्या जेजू समोर आमी दवरया आमचे सगळे कुटाम सोम्या जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या आवय बापाय पासून आमी मागया बरी भलायकी तांकां लाभचे खातीर सर्व कुटुंबदारांचो मोगाचो सांगात तांकां मेळचे खातीर आमी मागया आमच्या सर्व भावा भयणींचो ह्या वेळार आमी उडास काडया थोडी परगांवांत आसात थोडी पयस आसात तरी आमचे थंय संबंद आसा बरो संबंद सदांच रुता जावचे खातीर सांगाता जियोंक आदार लाभचे बसत आमी मागया आमच्या सर्व भुरग्यां बसत आमी मागया भुरगीं देवान आमकां दिल्लें व्हरतें देणें आनी ह्या देण्या बसत ह्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना सर्व ताची मजत ताचो आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागया आयच्या दिसा सबार भुरगीं ड्रग्स म्हणल्या पिडेक बली जाल्लीं आसात ह्या सर्व पिडेंतले ते मुक्ती जोडच्याक बरें कितें वायट कितें समजून तांणी जियोवच्याक गरजेची कृपा ह्या वेळार आमी मागया आमच्या सर्व युवजनांचो ह्या वेळार आमी उडास काडया आमच्या घरांनी वाडल्लीं युवकां आसात आमकां कळीत आसले युवक युवती आसात ह्या सर्वां पासून ह्या वेळार आमी मागया
सबार आमचे युवकां बऱ्या सैरीकाच्या सोदनेर तीं आसात. बरे सैरीक तांकां लाभचे पासून आमी मागया. सबार आमचे युवकां बरें काम मेळचे खातीर आशेवन आसात. बरें काम तांकां फावो जावचे खातीर आमी मागया. सर्व आमच्या याजका पासून आमी मागया. ह्या फिरगजेंत सेवा दिल्ले याजक आसात. ह्या फिरगजेंत सेवा दिवचो याजक संगाती याजक आसात. बरी भलायकी तांकां लाभचे पासून आनी सर्व रितीचो सहकार फिरगज घरांत हांव लाभच्याक आनी सुमयाचो वावर ह्या फिरगजेंत बळवंत रितीन करच्याक गरजेचो आदार आमी मागया. आमच्या काळजा मनांत आसचे सर्व समस्ये सर्व पिडा शिडा सुमया जेजूच्या पांयां तळी आमी दवरया. आमचे भितर आमकां कितें कश्ट आसात ते आमी जाणाव. आमी ते उक्त्यान थोडे फावटी सांगूंक शकनाव, पूण आमच्या देवाक हर एक संगत कळीत आसा. सुमया जेजूच्या पांयां तळी आमी दवरया. आमकां बरी भलायकी मेळचे पासून आमच्या पिडेतावन मुक्ती आमकां लाभचे पासून ह्या घडये आमी मागया. आमकां शिकयल्ले सबार शिक्षकां आसात. ह्या सर्व शिक्षकांचो ह्या वेळार आमी उडास काडया. तांचे द्वारे बरें शिकप आमकां फावो जालां. आमचें जिवीत बरें जालां. आमच्या जिविताक एक दिशा आमकां लाभल्या आनी हर एका वेळा वेळाक आमकां मार्गदर्शन तांचे तावन लाभल्या द्वारे एका पावंड्याक पावोवंक आमकां साध्य जालां. आमच्या सर्व शिक्षकांक बरी भलायकी मेळचे पासून आमी मागया. जायते आमचे भाव भयणी परगांवांत वावर करून आसात. कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास सोडचे खातीर तांचो वावर ते दित आसतना तांच्या कामांत भद्रती तांकां मेळचे खातीर आनी त्या गांवांत सर्व रितीचो सांगात सहकार तांकां लाभचे पासून आमी मागया. थोड्याच दिसा आदी आमी मिसांव आयतार आचरण केलो. जायते आमचे भाव भयणी विविध रितीच्या विविध गांवांनी मिसांव वावर करून आसात. आनी थंयसर वावर करता आसतना जायत्या रितीचे समस्या आसात. जायते रितीचे कश्ट आसात. हे सर्व कश्टांक फूड करूंक आनी तांच्या मिसांवांत हर एकल्याचो भरपूर रितीन सहकार मेळचे पासून आमी मागया. ह्या फिरगजेंत वावर करच्या फिरगज गवळीक परिशदेक वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक सर्व मुखेल्यांक सर्व संचालनाच्या मुखेल्यांक सुमया जेजूच्या पांयां तळी आमी समर्पण करया. हर एक फिरगज
एक मिनी पवित्र सभा आणि ह्या पवित्र सभेचे मस्तक आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ताचे चिंताप ह्या फिरगजंत रुता जावचे बसत सुम्या जेजूचो वावर खऱ्यान जावचे बसत सर्व अडकळ्यो पयस वेचे खातीर आमी ह्या वेळार मागया. आमच्या लागीं कोणें मागूंक सांगला तांचो ह्या वेळी आमी उडास काडया. सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचो आमी उडास काडया. ह्या दिसांनी सभारसना विविध रितीच्या तापा निमती विविध रितीच्या पिडे निमती कश्टून आसात. सर्वांक आमी सुम्या जेजूच्या पांया तळी दवरया. सुम्या जेजू सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी तूं लाभय. तूं जावन आसाय दैवीक वैस हर एकल्याक गूण करचो हर एकल्याक आपण तांच्या जिविताक तुजो स्पर्श लाभोवचो. सुम्या जेजू आमच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी तूं लाभय. ह्या वाठारांत वावर करच्या सर वावराड्यांक आमी तुका समर्पण दिता. सुम्या जेजू तांणी वावर करता आसतना सर विज्ञान वरांतले तूं राखून बरें. आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी आमी दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वेगवेगळो वावर करून आसाव. आमचो सर वावर फळादीक कर सुम्या जेजू. तुवेंस सांगलाय हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी फाटे. म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी कितेंच करूंक शकनात. म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय एकवटान रावा आनी तुमचें जिवीत फळादीक जातलें. मोगळा सुम्या जेजू आमी तुजें सांगता सदांच एक जावन तुज्या कृपेंत दिसपट्टें वाडोवंक आमकां सदांच तुज्या सक्तेन तूं बरें. आम्हा सर्वांचेर पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार आमी मागया आनी गावया गीत. अंतिम दिन बरलो सकल जनर मेलो अग्निय अभिषेक ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. सोम्या जेजूचो आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समय हार. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಗಾಗಿಸಿ, ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ, ಪ್ರೇಮದ ವರವಾಗಿಸಿ, ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
तुझ्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो आधार्या सल्वणवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पोता उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या घसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावर्ता आमेन. प्रार्थूया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. समेस्त मी उभे राहूया. मोगाचनो आमी संकवेच्या या जेवणाचे देवाची आशिर्वाद आमी मागता आसतना प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हे जेवण आमकां वदक संकुमो केल्ल्या पिलोमिना क्रास्त आनी कुटाम तशेंच राघो प्रशांत पिंटो आनी कुटाम ह्या दोनी कुटुंबां खातीर एक घडीभर आमी विशेश तरान देवाक अर्गां दिवया. ह्या कुटुंबां खातीर देवा उपकार ठेवया. ह्या कुटुंबाच्या देवाचे मिसनार आशिर्वाद आमी मागया. तोच देव तांकां सदां राखून सांबाळून दी, तांची जतन करून दी. सर बरेपणान तांकां बरोवन मागता आसतना आयचें जेवण तयार करूंक वावर केल्ल्या ल्हान फूल वाड्याकारांक वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारां खातीर आमी मागया. तांच्या वावुंटीचो फळ आयचें जेवण तयार जालां तर तसो समी जेजो क्रिस्त तांच्या वावुंटीक प्रतिफळ दिवन दी, बेसांवांनी बरोवन दी, तांकां तांच्या कुटुंबाक सदांच राखून दी, सांबाळून दी म्हणून एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, परत आमकां आयचो नोवेनाचो वो सवो दीस व्हरतो दीस तुवें आमकां फावो केलोय. आमच्या पात्रोन सांताक आमकां लाभयलेल्या खातीर, सांजूद देव मारिपा तुवें वाळयलेल्या कुरप्या देण्या खातीर, आमकां दिल्ल्या त्या बेसांवा खातीर आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता. बापा, आयच्या दिसा आमी जोडलो तो संदेश आमच्या जिवितांत घेवंक मागणे आमच्या जिविताचो उस्वास म्हणल्यार आमी ते समजोवन मागण्यांत आमी तिरासान सांबाळूं. मागण्या मारिपात तुका सडीत लागीं तुजो मोग साकोंक आमकां आदार दी. आत्मीक तरान मागण्या मारिपात गटाई जोडूंक आमकां करपा दी. सोमया जेजो आमचे समकार आसा ह्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद आवत. हें जेवण तूं पवित्र कर. हें जेवण वदकसून दिल्ल्या ह्या दोनी कुटुंबाचेर विस्तार आशिर्वाद आवत. सदांच तूं तांकां राख आनी सांबाळ. तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी. तांच्या कुटुंबान कितें सुवणें पडना जावं तूंच भरतीकन दी. हें जेवण तयार करूंक वावर केल्ल्या ल्हान फूल वाड्याच्या गुरकांनी प्रतिनिधी वाड्याकारांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद आवत. तांकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. आशिर्वादांनी बरोवन तांची जिवीतून तूं चलोवन व्हर. हें जेवण आमी सेवता आसतना आमच्या मोगाचो एक कोट आमी पासारतना आमी दिसपते एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूं, एकामेकाच्या गरजांनी पावोवंक, एकामेकाच्या सुखा दुखांनी आदारसो सुदासूं. तसलें बरें मन आमचें थंय तूं रस ह्या जेवणा मारिपात आमच्या कुडीक गटाय दी.
आत्मीक बळ दी आनी आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्लें तें मिसांव सांजूद ताद्या उपरीत जारी करूंक वावरूंक आमकां आदार दी. हें जेवण सेवंत आसतना ह्या जेवण नासतना वळवळच्या हर एका भावनाचो आमी उडास करता. बऱ्या मनाच्या मनशा मारी पातांकाय सदांच जेवणाची कृपा तूं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मोगाचें परत तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार आठयता. देवान केल्ल्या बरेपणाक देवाची स्तुती आमी गावया. अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी ससनाक तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोखरच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवें म्हाका वेंचलोय सासान सुखाक पावच्याक तरी हांव फावनय सोम्या हांव फावनय तरी हांव फावनय सोम्या हांव फावनय अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी ससना मोगाळ पुत्र सवे अंकवार मरी आशीर्वादी